सोम्या तुझ्या या मंदिरा समल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी दुर्बेमानात भक्तीन उर्बेमानात मोगाळ बापोय तूं आमचो पाठय आधार तुझो विघ्ना अनवार आनी राखो लाभोय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरात सोम्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी उर्बेमाना भक्तीन उर्बेमाना. मोगाचे भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांजुदा मुखांतर सोम्या जेजूची कृपा आनी आशिर्वादां जोडूंक तुमी हांगासर आयल्यात. सुरेस्पर देव तुमचे सुभाम आशिर्वाद घालून दी. तुमची मागणी तुमची ते साव इरादे संपूर्ण करून दी म्हण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार अर्गांते सांपासून मिसबेटयता फबीन जेसी मेंडोन्सा मियार अर्गांते सांपासून मिसबेटयता लुईस आनी जेसिंता रेबेरो आनी कुटाम बाईंदूर अर्गांते सांपासून मिसबेटयता लुईस आनी प्रिसिल्ला मस्करिनस आनी कुटाम पेरंपल्ली अर्गा मिस्तिता वीणा मरिया फर्नांडीस दुबई मेरला पदाव तांचे इरेदे बसोदी विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. हे सगळे इरेदे बसोद मागया आमी समेस्तां बसोन मागया. जे कोणा मागतान बसयलां उडास करून तांचे बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयचे सुवातेंत जेजू आमच्या भायल्या सैमा विशान मात्र न्ही आमच्या भितरल्या सैमा विशान ती उलयता. आमी भितर कशें आसूंक जाय आनी भायल्यान कशें आसूंक जाय म्हणल्या विशीं जेजू आसा आमकां थोडी माहेत दिता. भितरलें सैम गरजेचें भायल्या सैमाच्या की म्हणल्यार सत उखल धरता आनी ह्या सताकाल जिवंक आपणे दिता. असले सताकाल जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. कळसांतावन दुख धर मक्षणे मगतल्या मक्षणे दिवच्या तुका बापान धडला. सोम्या काकुळकर तुम पत्क्यांका पोंगयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. इकडी बरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां उडास कडेन तांच्या बसोत मागया. आमच्या इरेद्यां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून मागया. प्रतिरितीन मागया आमी आज आमची हिंदू भाव भयणी तांचे दसरा फेस्ताचरण करतात. ते फेस्त बऱ्यान आचरण करूंक तांकां देवादार कृपा दिवूं दी. आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या समाजांत शांती समाधानाक आमी सगळीं एकामेका माया मोगान जिवंक फोव जावं दी म्हूण मागया. इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें झूज जावन आसा. इस्रायलांत आसली आमची भाव भयणी आकांतांत आसात. तांचे दसरे दिश्ट घालून दी आनी थंयसर शांतीचें वातावरण रुता जावन दी. आमच्या भाव भयणीक कसलेंच नुकसान जायना जावच्या मागया. ह्या पुंतळार ह्या फेस्ताची कार्य आमी आसा करता नव्यान सुरू करता. सगळी फेस्ताची कार्य बऱ्यान जावंक सोमी सादारण कृपा मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बघेव जुतात देव ह्या तुज्या धर्मदुता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्था मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर.
आनी शाक्या प्रितमेची तुजी पवित्र सभा वाडत तो सो आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजना, कित्याक सदमंदल्या प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकय ताणें दितली देवाची सकती. कित्याक सुरतान अखेर पर्यंत भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशांक कशी लाभता ते हे सुवार्थे वरवीं उडापे केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मरिफात जियोंक पावतलो, पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरलेल्या देवबिरांतेन नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गिंतान देंवन आयिल्लो आसा. आतां दिसून येता, कित्याक देवा विशयी मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें ताच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी आनी देवपण. ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशांच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार ते देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचें चिंतप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दड्ड्यो मोती अंतकारान भरल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या आनी जितवळींच्या रुपण्यार बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणा लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदोण्या अधीन देवान तांकां सण सोडल्यात. तशें एकामेका मान होगडावंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते अंतकारून पावले. देवा विशयी सत तांणी फट म्हूण काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फोव सदां काल. आमेन. देवाचें उतर हें. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता, अंतर्देवाची महिमा वर्णिता, अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. ताच्या हातान स्वभाव परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाकी संगत सांगत आसा. एक रात दुसरे रातीकी खबर कळयत आसा. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतरना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना, तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंतान पोंताक पावता. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता, अंतर्देवाची महिमा वर्णिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें करें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारखीता तसले.
परमेश्वरा तुझे वर्तमान प्रकट करून मुझे वंडानी काळीस तुम पवित्र कर. सर्वेस पो तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूचे उलोवन जातस एक फारी जवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. भितर सरन जेवणाक तो बसलो. पण जेवणा आदी आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारी जेव विस्मीत जालो. देखून सुमी ताका सांगा लागलो, पळया तुमी फारी जेव तुमची कोपां आनी ताटां बैल्यां नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुठीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यानो बैली कूस केल्यानच भितरली कुशी केल्यानय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सकट तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, आमचे थंय 2 सैमां आसात. न्ही खंयचली ती कसले सैमां? आ केले एक मनशा सैम आनी एक देव सैम. बारी बरें. मनशा सैंब खंयचे सैंब ते? मनशा सैंब हांगा पळया. मनशा सैंब खंयचे सैंब? मनशा सैंब आ सांगा. देवाचे सैंब खंयचे सैंब? आत्म्याचे सैंब. मनशाचे सैंब कुडीचे सैंब. ओके. तर आमचे थंय 2 जीव आसात. खंयचे जीव? एक व्हेरी गुड. एक कुडीचो जीव आनी एक आत्म्याचो जीव. पळया 2 सैमां, देव सैम, मनशा सैम. न्ही गे देवाचे सैम, आत्म्याचे सैम. न्ही गे मनशाचे सैम, कुडीचे सैम. 2 जीव आसात. एक आत्म्याचो जीव आनी एक कुडीचो जीव. खंयचो शाश्वत जीव? आत्म्याचो की कुडीचो? आत्म्याचो जीव शाश्वत, कुडीचो जीव तात्कालीक. सदां बाळचो तसलो खंयचो जीव? सदां बाळचे तसलो खंयचो जीव? हा आत्म्याचो. तात्कालीक थोड्या काळाचो कुडीचो. देखून जेजू कितें म्हणटा? तुमी हा आत्म्याच्या कणा खातीर वावरा. आत्म्याच्या कणा खातीर वावरा. नाश जातल्या कणा खातीर वावरचें न्ही. नाश जातले काण खंयचे? नाश जातली खंयचे कूड खंयची? नाश जातलें कूड. सदां उरचें तसलें आत्म्याचें. देखून आत्मो नाश जायनातले बरी तुमी सांबाळीसय. देखून कुडीचो जीव काडटा त्या मनशाक भियेनाकात. पळया कुडीचो जीव काडटा त्या मनशाक भियेनाकात. म्हाका कोणाचो जीव काडटा त्या देवा भियेसय? आत्म्याचो. पळया कुडीचो जीव कोणीय काडयेत गे तुका येवन डिशीम डिशीम करयेत, एकटक करयेत. न्ही गे करूंक नजो केल्यार जैला पडटाय. पूण करयेत. पूण तुज्या आत्म्याचो जीव काडूंक म्हाका जाता? आ आत्म्याचो जीव काडचो कोणें? देव आसा पळय ताणें मात्र. देखून जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटल्या त्या मनशां भियेनाकात. गुंडांक, रावडींक, सोरांक कोणाक भियेनाकात. पूण आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक तुमी आ आ आ कितें भियेस. इल्लें व्हडल्यान सांगा.
बेस आहे न्ही गे होय की न्ही हां आत्म्याचो जीव काडटल्या त्या देवाक बिया आत्म्याचो जीव काडटल्या देवाक तर आमचे लागीं दोन जीव आसात न्ही गे कुडीचो जीव आनी आत्म्याचो जीव आमकां खंयचो मोग आसो हां आमकां चड खंयचो मोग आसो सांगा हां तें आयरी टिचरा घाल म्हणटा हां हां पोटी मारनो जालता इगर्जी मुखार रावन आत्म्याचो खंय चडावत आमकां कोणाचो चड मोग कुडीचो न्ही गे हे देवा मागीर कुडी सोळे सुगुड्डो म्हणून जीव दिलो आनी त्या सुगुड्ड्याक खानोडूंक भायर कुडीचो मोग आमकां न्ही गे हां आतां आसूं दी सुगुड्डो पडल्यार तो वयर चडना ताका हांवें बसयलां थंय वयर सुगुड्डो आसा हांगा ह्या सुगुड्ड्या पळय हां देखून आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक बिया म्हणला न्ही गे आतां आत्म्याची कूड आनी आत्म्याचो जीव कुडीचो जीव आत्मो आनी कूड न्ही गे आमकां खंयचे मोगाचे कूड मोगाचे देखून ह्या कुडी खातीर आमी कितें करूंक तयार आसा न्ही गे कांय गाय जाल्यार मुलां पुसतां वखद हाडटां न्ही गे ह्या कुडीन कांय पिडा आयली जाल्यार आं त्या त्या दाखतेराक दाखयता आनी कितें करता आमी वखद करता न्ही गे इल्लें मोटें जाल्यार कांवचें उणें करता न्ही गे इल्लें बारीक जाल्यार चड खाता आनी इल्लेशें पोट आयलें आनी कांय इल्लें मोटाई जाल्ली जाल्यार इल्लेशें मास येणें तें उमकोडलें जाल्यार धांवता न्ही गे केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना आमकां आमी कूड न्ही गे कांय इल्लीशी कूड म्हातारी जाली काती चिवळूंक आयल्यो जाल्यार असले क्रीम पुरा पुसता घिसता खात चिवळ्ळी ती नीट करून पळयता ती नीट जायना बाब न्ही गे कांय इल्लेशे केस पिकोवन आयले जाल्यार दोळे जावन आयले जाल्यार असलो पेंट पुरा मारता न्ही गे पेंट गे कलर घालतात कोलो कलर हां कलर मेळटा गे अंगडी हां पेंटाची अंगडी मेळटा न्ही गे एशियन पेंट ओके आसून तिणें एशियन पेंट हाडचो हां थोडे मेहंदी घालतात की आनी थोडे कलर घालतात न्ही गे आनी हांव तरणाटी म्हूण दाखयतात न्ही गे सिंती बाई कितें म्हणटाय आतां काजर आसा पुरो घालूंक का जावं ती कितें जाल्यार आमची प्राय रावताय गेल्लें तरणाटपण परतून फाटी येताय येना न्ही गे आमी कितलें आमच्या कुडीक पेंट काडल्यार कितलें डाई केल्यार हां कूड म्हातारी जावन आयल्यात न्ही गे पोरण्या गाडयेक कितलीं तूं डेकोरेशन कर कितलीं पेंट कर कितलीं रिपेरी कर ती पोरनींत नट्ट बोल्ट लूज जातात कितलो करशिल्यार पवनांत येणें गुड्डा येतना तेणें पडटा न्ही गे कांय फायदो अशें ना पूण जाल्यार आमी घडयत आसा आमकां हें पुरा कळीत आसल्यार आमी कितें करता कुडीच्या फाटल्यान धांवता कुडीच्या फाटल्यान धांवल्यार आवडनी कुडीचो मोग करीचें न्ही गे हां कुडीचो मोग करचें बरें न्हायचें आमी न्हायनातल्या जाता हां हांव कुडीचो मोग करना आत्म्याचो मात मोग करता म्हणून तूं न्हायनासतना न्हिदे कोण येता तुजे लागीं हां जिव्या पैकी अत्यंत गलीज जिवी खंयची कोत्ताय हां जिवी पैकी अत्यंत गलीज जिवी मेळकुटी हां मनीस न्हायना जाल्यार मनीस कुडीच्यो गरजो तुरसून कांय धुयना जाल्यार केस काडिना जाल्यार ओकयना जाल्यार पळया हां सकाळीं उठून ब्रश करिना जाल्यार ताजे लागीं कोण येत हां गणीन वयगी न्ही पळया चिंता उदकच घालिना आंगाक कशें येत जायत तेंत मन जाता पळया नाता ते हां आमगेर आसलो पेटो माजर गाय पुरो नाता ते आमी न्हाणयता अप्रूप थोडे पटीन पूण जाल्यार तांकां फुटलून धरता न्ही गे तांचो उमो काण घेता फुटलून धरता उमो काण येता दुकर आसो पर्यंत फुटलून धरून उमो काण येता तोय नितळ आसता गे न्ही हां कितें म्हळ्यार पळया देवाची आसना तशी आमकां बुदवन काय दिलें देखून आमची कूड आमी नितळ दवरूंक जाय कुडीचो मोग करूंक जाय कांय गायी जालो जाल्यार वखद करूंक जाय हां डायबेटीक आसा जाल्यार शुगर जशें चड काही नजो न्ही गे कोलेस्ट्रॉल आसा जाल्यार तेलाचे अंश चड काही नजो न्ही गे काळजाची पिडा आसा जाल्यार इल्लें जागृत सांबाळीचें हां
गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां जबाबदारी म्हूण दिल्ली आसा आमच्या कुटुंबांत एक जबाबदारी आसा बापोय जावन एक आवय जावन म्हणली एक जबाबदारी आसा आमच्या हातांत भुरगीं बाळां आसात तांचो फुडार आसा न्ही गे आमच्या हातांत एक मिसांव आसा त्या मिसांची जबाबदारी आसा ती आमी जारी करूंक आसा देखून 18 जिवन विग्गी मरोन भुरग्यांक वाट्याक घालूंक जाताय सांगा जाताय जायना देखून आमची कूड आमी सांबाळीचे कित्याक म्हळ्यार आमची कूड सांबाळी जाल्यार भलायकी बरी उरली जाल्यार आमच्या कुडींत आत्मो थोडे दीस जियेतलो आनी ते जियेता आसतना त्या आत्म्या तावन जायते बरेपण जायत्यांक जातलें देखून आत्मंत कामां करूंक शकताय सांगा आत्मंत कामां करूंक शकताय जायना आत्म्याक एक कुडीची गरज आसा न्ही गे हां कुडीची गरज आसा देखून करंट काम करूंक शकताय करंट काम करूंक शकताय करंटाक वायराची गरज आसा वायराची गरज आसा खंय तरी ताणें बाश्यार जायचें तशेंच कुडीकी आत्म्याक कुडीची गरज आसा देखून कुडींत आत्मो आसल्यार मात्र ती कूड एक्टीव जाता ती काम करूंक शकता देखून आत्मो कुडीक काम करूंक लायता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून कुडी भोव गरजेची पूण चड खंयचें गरजेचें आत्मोय भोव गरजेचो थोड्यांनी कुडी खातीर मात्र जिवचें कुडी खातीर मात जिवचें कळ्ळें गी थोड्यांनी सकाळीं सांजेर उठ्ठना न्हिदतना सगळो दीस आरशा मुखार रावन हांव कशें दिसता हांव मोठो जालां गी बारीक जालां गी लांब जालां गी मोठो जालां गी कळ्ळें गी केस पिकल्यात गी काड पिकलां गी ಎಂತ ಪಡೋಂಚೆ ಆನಿ ಗೆಸ್ಟು ರಾವುಂಚಿ ನಮ್ಮು ನಮ್ಮನಿಚ್ಚಿ ಕಾಲವತಿ मेकअप नमनची वस्तुरां आज एक ड्रेस घालो फाल्यां आनी एक ड्रेस घालो एक फावटी एका मिसा बायसर जाल्यार 4-5 ड्रेस काडून उडोवचे घालचे उडोवचे हे समज जायना तें समज जायना हें समज जायना तें समज चडा वतू जायते फावटी आमी चिंतचे आमच्या कुडी विशान म्हणजे केस पिंक करीचे केस रेड करीचे केस ब्लॅक करीचे ब्रावन करीचे आनी तकलेर हळडूय आसचे न्ही मुळांत तांबडे आसचे मदें काळे आसचे न्ही समजलें कांबळा घेतना रेड्याची शिमटी तशीच आसता नमूने म्हणजे कलर आनी हेणे काजळ घालीचे आनी पुरा घालीचे पूण सडा वत लेखा वर्त सकडे सुबी दिसचे बारी बरें करीचे केस उखयचे पुरो मेकअप करचे पूण लेखा वर्ते बरें न्ही लेखा वर्ते ताचे खातीर जिवोवचें ताचे खातीर आसचें कुडी खातीर मात्र खंयचें खावचें आज खंयचें खावचें आज खंयचें पिवचें आज खंय घेचें आज खंय गम्मत खंय पार्टी तेंच न्ही खाणें गरजेचें खाणांतल्यान जिवंक जाता जायना पूण लेखा व्हरतो कंत हुस्को तिजो म्हणटा कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें ह्या विशयान चड कंत करनाकात पोसलोलो रसलोलो देव पोसता पोसलोलो देव सांबाळटा सांबाळलोलो देव राखून व्हरता देखून कांय आमकां टेन्शन ना कोरोना आयलें न्ही लॉकडावन जालें आमी भितर बसले हांव न्ही आमकां पोटा उणें जालें ना देव कितें म्हणी करना दिता न्ही दिना गी हां कितलीं वर्सां जावन आमच्या मालगडे म्हळ्यार जेजूच्या काळार जावन दर्यान मासली धरना आसात मासली मुगदल्या सांगा ना मासली मुगदो ना तांदूळ मुगदले तरकारी मुगदले ना ती जावन आसा देव उणें करना म्हज्या मोगाच्या बाबणी देखून केदाळा पळय आमी कुडी फाटल्यान जावन तो कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें ताच्या फाटल्यान तकली आठोवन आमी तेंत करता जाल्यार आमकां मेळना आमकां मेळना खावंक मेळना आमकां खावंक मेळना हय उडास दवरा ताच्या फाटल्यान पूण ताच्या फाटल्यान जावन आसतना देव जाता देव सांबाळटा म्हणून आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवचे प्रयत्न केले त्या वेळा हे सगळें आमच्या लागीं येता आत्म्याचें जिवीत म्हळ्यार कसलें कुडीचें जिवीत कसलें खावचें पिवचें जेवचें गम्मत मारचें सबाय सांबाळची हें पुरा कुडीचें जिवीत जाल्यार आत्म्याचें जिवीत खंयचें हांगा आत्म्याचें जिवीत खंयचें आत्मो आगी ना तुमचे लागीं पळयतना कोणा लागीं आत्मो नातले बरी बघता अशेंत जाल्यान पुरा आत्मो नातले बरी गेला गे उबोन पळय आपणाय काय म्हाका गडगडो आयिल्लो काल सांजेर न्ही तुमकां आतांत गडगडो लागले बरी बघता आतां येवना काल आयिल्लो सांजेर आतांत गडगडो आयिल्ले बरी बघता
पावस येयलो काल संजेर न्ही गे हा आतां पावस येयला गी थोडी भिजून आयले बरी करतात देवा देवा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आत्म्याचें जिवीत खंयचें दादोसकायाचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत मोगाचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत शांती समाधानाचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत बरेपणाचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत बोक्षणाचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत संतोशाचें जिवीत हो संतोषू हें बोक्षणें हें मोग हें सोडदोडो कळ्ळें गे हा ही दया तें शांती तें समाधान हें पुरो आत्म्याचें हें आत्म्याचें आनी हाचे खातीर वावरूंक जाय ताचे खातीर वावरूंक जाय ताचे खातीर कशें वावुरचें आमी आयका कशें वावुरचें ताचे खातीर आमी ह्यो शांती हें समाधान हो संतोश हो मोग ही दया सोडदोड हें आपणाव कितें करी जाय देवाचें उतर पाळी जाय देवाची खुशी पाळी जाय आनी जेजू कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करचो एकामेकाचो मोग करचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनार सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्पर असो देवा असो तुवें मोग करी जाय आनी तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग करी जाय आनी ह्या मोगाच्या जिवितांत आत्म्याची जिवीत आटापून आसा आत्म्याचें जिवीत देखून सांत पावलू कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 म्हणटा मोग सोंसनीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना राग मोतीन दवरिना मोग सगळें सोंसून व्हरता मोग संतोश पावता मोग सांबाळून व्हरता मोग केदेंकच वायट चिंतिना अन्याय जाल्लें पळोवन संतोश पावना मोग केदेंकच सरना हे मोगाचे गुण आत्म्याचे गुण म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आत्म्याचे गुण आनी हे गुण आमचे थंय आसूंक जाय आनी आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेताना मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वळू 3 तावन 8 पर्यंत वाचली जाल्यार आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती बागी सर्गींचे राज्य तांचें आपूण दुर्बळी म्हूण अंतस्करणान दुर्बळी पयशान दुर्बळी न्ही दुर्बळ आसलो थोडे फावटी हंकारी आसूंक पुरो गर्विश्ट आसूंक पुरो ग्रस्त आसलो मनीस थोडे फावटी सादो बळो आसूंक पुरो देखून अंतस्करणान दुर्बळी सर्गींचे राज्य तांचें कळ्ळें नितळ मनाची देव तांकां पळोवंक मेळटलो रुदान करतात कोण आपणा पासत न्ही कुटुंबा पासत पेल्या पासत भुरग्या वेळा पासत रुदान करतात तांकां देव बुजयतलो आपे बुगेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती दोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी देव तांकां दया दाखयतलो न्ही गे पेल्या पासून रुदान करतात निती पासत वावुरतात हे सगळे 8 बागी आसात पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आत्म्याच्या जिविताची फळां आनी ही फळां आमी रुतां करूंक जाय देखून आत्म्याच्या कणा खातीर आत्म्याच्या जिविता खातीर आमी चड वावुरल्यां जाल्यार ही कूड आसा पळय ही कूड भलायकी बरीच आसता समाधानी आसता ही कूड केदाळय ती उर्बेस्त आसता उर्बेस्त कळ्ळें गे तोंड पळयल्यार केदाळय संतोष कळ्ळें गे तोंड पळयल्यार ती दादोसकाय तें तोंड पळयल्यार एका रितीचो संतोष तें तोंड पळयल्यार एका रितीची दादोसकाय तें तोंड पळयल्यार एका रितीचो आनंद न्ही गे देखून आमची तोंडां संतोशाची जावंक जाय देखून आमचें आत्म्याचें जिवीत कशें आसा ताचें रिफ्लेक्ट खंयच्यार येता तोंडार येता देखून तुवें केदाळय आलश्या मुखार उबा रावूं जाय आनी आपूण कसो दिसता म्हूण पळय जाय खंयच्यांत दोळ्यांत लिपस्टिकांत आनी केंसांत न्ही कातींत न्ही म्हाका तुज्या तोंडाचो परजळ कसो आसा आत्म्याचो संतोश तुज्या तोंडार दिसून आसा गी आत्म्याचो मोग तुज्या तोंडान दिसून आसा गी या आमी मुरचाट पडलेलीं जाता हांव मुरचाट पडलेलीं गो ताणें सो 2 दीस रोडकुरी हें जमना तें जमना रोडकुरी जावन आसा हांव गे वा केदाळे आमी मुरचाट पडलेले कंतिश्ट मनीस जावन आसा हांव गे आमी चिंतीचे जर तर आमी आसोना आमच्या तोंडांत संतोश ना न्ही गे तर आमच्या आत्म्याचें जिवीत ना म्हूण जालें कित्याक म्हणजे जेजू म्हणटा
जेजू म्हणटा आमी उजवाडाचीं भुरगीं, आमी उजवाडाचीं भुरगीं. उजवाडांत संतोश आसा, उजवाडांत जैत आसा, उजवाडांत समाधान आसा. देखून आमी उजवाडाचीं भुरगीं. सांपेद्रूय ताच्या पत्रांत म्हणटा आमी 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 एक रयाळ पर्जा, रयाळ राजकूळ ह्या जकी वर्गाचे आमी. आमचे थंय तो पर्जळ आसूंक जाय. देखून सांत पावलूय म्हणटा काळोखाच्या जिविताक पाटकन जाल्या आतां आमी उजवाडाक आयल्या. आमी उजवाडाचीं भुरगीं. संतोश पावा, संतोशान जिया, कित्याक स्वामी आमचे मदें आसा, तो जिवंत आसा आमच्या सांगाता. देखून आमी संतोशाचीं भुरगीं जायचीं. रोडखोरी आमी जावंक नजो, रोडखोरी आमी जावंक नजो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या आत्म्याचें सैम आमच्या कुडींत दिसून येयसय, कुडीच्या त्या सगळ्या विश्वांनी दिसून येयसय, दिसून येयसय. आनी तें जिवीत आज जेजू आमचे तावन आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयच्या सुवातेंत जेजू फारिजेवाच्या घरा गेलो. फारिसेव तुमी जाणात, फारिसेव जेजूच्या काळार 3 वर्गांचे लोक आसले. एक फारिजेव, एक शास्त्री आनी सदुसेव. सदुसेव ह्या जाकी वर्गाचे आनी शास्त्री ते सडा वतून त्या सगळ्या तोराचेर म्हणजे नियमशास्त्राचेर परिणीत आसलेले. आनी हे फारिजेव अडल ते चलयतले, हे मानाचे गनाचे व्यक्ती आजुनी आसात ते इस्रायलांत. फारिजेव कितें करतात, तांचे नियमां सारके रितीन पाळटात. तांचे ड्रेस कोड जावं मदीं, तांची टोपी, तांचे गोंड्याचे व्हडले व्हडले बावळ्यांची गोंड्याची मस्तायकी जावंक पुरो. तांचे व्हडले व्हडले सुबीत दोगले सुबीत न्हेसोन येताले. पेंटेसलान तांकां सलाम मारिसय, कार्यक्रमांनी तांकां मुखली बसका दिसय. तसले मनीस ते भायर बरे सुबीत दिसताले, बरे सुबीत दिसताले. नितळ घडी घडी हात धुताले, घडी घडी आयदनां धुताले, घडी घडी पाय धुताले, घडी घडी तोंड धुताले आनी आपूण शुद्ध म्हणून ते परगडताले. पूण पापाच्या लोकांचे कश्ट पळोवंक ते विसरले. पापाळ्याच्या लोकांचे रडणे आयकूंक ते कान तांचे केप्पे जाल्ले. पेल्याचे कश्ट पळोवनचे दोळे तांचे कुर्डे जाल्ले. पेल्या खातीर अनित अन्याय जाता आसतना तांच्या खातीर नितीन वावरूंक, नितीन उलोवंक तांची तोंडां दांपुल्लीं. मोने जाल्ले ते, मोने जाल्ले. कानुना रिती रिवाज म्हणून बऱ्या वयर बरकटी भाशेन करन लोकांच्या पापा साद्या लोकांच्या माथ्यार दवरताले. पूण ते हळू करचे खातीर तांचे बोट लेगून लायनातले. भायल्यान बारी बरें, पूण भितरल्यान ते आत्म्याच्या सांगाता नातिल्ले, आत्म्या सांगाता नातिल्ले ते. देखून कुडीक चड म्हत्व दिताले, रुली रेगरांक म्हत्व दिताले, भायल्या नियमांक म्हत्व दिताले, पूण आत्म्याच्या नियमाक ते म्हत्व दिनातले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा, जेजू आज ताच्या घरा गेल्लो. जेजू सगळ्यांच्या घरा येता, कित्याक म्हणून हांव आयला सगळ्यांक. फारिजेवांक मात्र न्ही, या सदुसेवांक मात्र न्ही, वा जुदेवांक मात्र न्ही, वा जुदेव न्ही आसलेल्या मात हांव सगळ्यांक आयलां. कोणीय म्हाका आपयलें हांव तांच्या घरा येता. सगळ्यांक हांव सगळ्यांक आयलां, तांकां म्हण न्ही. पूण तो गेल्ल्या वेळार जेजून हात पांय धुवनान, जाय म्हूण धुवनान. कित्याक जेजू नितळ मनीस, ताची कूड पवित्र, आत्मय पवित्र, तो निश्कळंक, पाप करत नातलोलो. देखून सांत पावलो फिलिप्पीकारां बरोबर म्हणटा, पातक सोडून सगळ्या गतीन तो आमचे बरी जियेलो. ताका न्हांवची गरज नातली, ताका धुवची गरज नातली, कित्याक तो आपट्ट पवित्र तो. देखून तो ह्या मनशांनी केल्ल्यो रुरी रेगलो पाळूंक खुशी वरी नातलो. देवान केल्ली नियम मात तो पाळटालो. देवाचे नियम कसले? मोगाचे नियम. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तो वेता आनी तो हात धुयनासतना जेवंक बसता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वो फारिजेव पळयता आनी तो एका नमुनेन पळयता जेजू, एका नमुनेन पळयता. आनी जेजू कळटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू न्हांवन गेल्लो जायजे, जेजू हात धुवन गेल्लो जावं पुरो आसा. सड्ड फारिजेवाचें घर चड पयस नासलेलें आनी ताका हात धुवची पूण गरज पडोना. कळ्ळें गी? हे उदकाचें तत्वार आसा इस्रायलांत. घडी हात धुवल्यार उदक पाड जाता. हांवें हात धुवन वेस्ट करचें उदक कोणाक म्हणी पिवंक बऱ्या पडटलें, वय की न्ही? बेश्टेंच हात नितळ आसल्यार कित्याक धुयचंय, वय की न्ही? देखून जेजून तशें करूंक ना. देखून जेजू म्हणटा पळया, तुमी फारिजेव, तुमी कोपां धुतात, तुमी ताटां धुतात, तुमी बश्यो धुतात, तुमी हात धुतात, तोंड धुतात, दिसा 4 फावटी न्हातात, भायर गेल्यार इल्ले कुडले न्हातात, पुरा करतात. बैलान पुरा करतात तुमी. पूण तुमची काळजां
ती स्वार्थान आनी लुटीन भरल्यान, स्वार्थान लुटीन भरल्यान तुमची मनां ती सगळीं कुसडी जाल्यान, आज्ञा बरी जाल्यात तुमी, कंदोडी जाल्यात तुमी. कळ्ळें गी? हां, बैल्यान पुरा बरें. बैल्यान बेसांव मागतात, बैल्यान आंबोरी म्हणटात, बैल्यान मागणें म्हणटात, आदवयर घालून तेर्स म्हणटात. घरा गेल्लेंत गेल्लें, भूत येता आंगार येता, सुनेक पळयल्यार अब्बा कोल्यो गाळी, कोल्यो शिरप, डड. कितें फायदो न्ही गे? मागणें करतात, हात उबारतात, पुरा भरतात. सासूमाय पळयल्या जायना, म्हज्या घोवाचें वय म्हज्या घरान पडोवन मेल्या, टाटा. हांव मात किसून गे, हांव मात तूं तिचो, म्हजो घोव मात तिचो पूत गे, टाटा. खंय आसा? हां, खंय आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आत्म्याचें सैम? बायल्यान भारी सुबीत न्ही गे? गो बायलान कितें येवचें, इगर्जेक ओट्टू बसचें कितें न्ही गे? घरा गेल्लें दुर्योधना भिमा, तुका शिकयता हांव, तुका उलोवचें ना, उलोवंक येना, अशें आसतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी जेजू म्हणटा आमी भितरल्यान नितळ जावंक जाय, भितरल्यान पवित्र जावंक जाय. भितरल्यान आमी नितळ जाल्यार कळ्ळें गे ते बाय? बैल्यान पवित्र, आमी पवित्र सबीत दिसता हांव बैल्यान. देखून जेजू म्हणटा तुमी बैल्यान भितर नितळ करा, तुमचो स्वार्थ सांडा, मसोर सांडा, हगे सांडा, हां, अनित सांडा, अन्याय सांडा, पापाच्या लोकांक कश्टूंचें सोडा, पापाच्या लोकांच्या माथ्यार ओज्यांची बोरी दवरचें सोडा, रिती रियामा म्हणून तुमी सोडा. कितल्यो रिती रिवाज्यो तांणी केल्ल्यो पापाच्या लोकांक. आतां चलावणाक आसले पयशे इज्रायला रोमी चक्रवर्तीचे देवळांत घालूंक इज्रायलाचे पयशे शेकेल, आनी थंयसर एक्सचेंज कावंटरां, आनी थंय लुटचें लोकांक. आपणाच्या घराक मस्त बकऱ्यो आसात, मस्त कुंकडां आसात, परवे आसात, पशवे आसात, पाडके आसात, पाडे आसात, पूण ते हाडून देवळांत बली भेटोवंक जायना. ह्या जागाचे सर्टिफिकेट जायचे. घरातून हाडलेले पुरा रिजेक्ट, अंगडींतली काणगेचे तांकां कमिशन मेळटा. लोकांक लुटताले. हें पळयलो जेजू म्हणटा तुमची काळजां स्वार्थान भरल्यांत, लुटीन भरल्यांत, अन्यायान भरल्यांत ती नितळ करा. हात धुयनासतना जेवल्ल्यांत कांय जायना. तुजे कुडीक खंय रोग येनात, रोग आयल्यार कूड मेल्यार आत्मची येतलो. देखून आत्म्याच्या खणा खातीर वावुरात तुमी, आत्म्याच्या खणा खातीर. कुडीचो जीव काडटले मनशां भियेनाकात तुमी. बगार आत्म्याचो जीव काडटा त्या देवाक भियेया. पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडी बोप रुपयाची शिकवण दिल्या जेजून. थोडे पटी आमी शास्त्री फारी जबाबदारी जाता, फारी जबाबदारी. आमी कुडीकत मातू, कसलो ड्रेस घालचो, कसले मेकअप करचे, कसले केस कलर करचे, खंय सर्वेचे, खंयचें जेवचें, खंयचें खावचें, खंयचें पियोवचें, खंयसर भोवंक वयचें, खंयसर आज पार्टी करूंक वयचें. एंत बायले मात्र, बायलें जिवीत मात कुडीचें, कुडीक दादोसकाय, कुडीक समाधान, कुडीक संतोष. आत्म्याचें जिवीत, आत्म्याची खुशी नाका, देवाची खुशी नाका, देवाची उतराची खुशी नाका. कितें जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? आत्मोय वायटाक सांपडटलो आनी एक दीस आत्मोय देवा वजीर बेसोना, तोय नाश जातलो, कुडी नाश जातली. ताच्या बदलाक आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जिये लावन जाल्यार आत्मो वाचतलो, कूड नाश जाल्यार आत्मो वाचतलो आनी ते कुडीक मैबी बरीत करतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हो आमचो भावार्थ, हो आमचो भावार्थ. ह्या भावार्थान आमी जियोंक जाय. हें देवाचें उतर, हें सत, हें फटणी ह्या उतरा घालून जियोंक जाय. असलें जिवीत जियोंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. संतोष भरितायच्या त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता परत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करी बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उंडो गोवासो वायंदा
कांसो व्हड वावटीचो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासा क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवा पामान दतसलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या हादावाक सरस्पोर मान सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बगे वंदर नुजुता देवान आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें ते सडवण आमच्या गळ्याच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां वरबा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कळीने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ते धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता ओवी दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवा ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय जय आमी ती मिगली पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूच्या मास आनी गजान बदलची पवित्र घडी हे घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बवरता रितीन वांटेली जावया बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सुसूंक विचारीत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या हांव समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या संवसारा विस्तारिल्ली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजीच गतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पडोवंक फोव करी आमच्या समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजय भाग्यवान धर्मदूता
आणि सर्व बघे जुता देव आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना मगळ भाव भयणीनो आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आत्मीक जिविता खातीर आत्मीक जिवा खातीर आत्म्याच्या जिवा खातीर आमी जिवंक आनी मुखांतर कुडीचें बरेंपण जोडोवंक देवा सदारण कृपा मागोवन सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाठाई समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आत्म्याच्या कणा खातीर आत्म्याच्या जिविता खातीर जेवण कुडीचें बरेंपण सोडूंक उलो दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमयान तुवें म्हजे वेदरेचे भाग म्हाका आपोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोशी सोमिया गायता तुझी महिमा मोडा त्रिगा राता तुझ्या येण्या काळीस मोशी सोमिया गायता तुझी महिमा उठे दुरुदात दुर्बळे बीडा येण्या तुझ्या ताया हरी सोमिया आय म्हजो ताळो दैविक आधार तुझो तरी सोमिया आय म्हजो ताळो ही सदांकाळ तूं म्हाका दैविक आधार तुझो सोमिया जीवी नवे दिता
काळजान दयल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान भरून आमच्या काळजान तूं आयला. सुमया आमच्या ती तूं राव, तुज्या कृपेन आमकां बर. आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी सुमया. कुडीच्या बरेपणा खातीर आत्म्याचें जिवीत भोव गरजेचें हें समजून आत्म्याच्या जिविता खातीर वावरूंक आनी हे मुखांतर कुडीचें बरेपण जोडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. पगळप तुका सुमया जेजू. पगळप तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सरा पांयांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया काल रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका या सुमया पुंतळाक येवन एमिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कालच्या दिसा बरो पावस आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या भुरग्यां वेळा विविध देण्यांनी भरलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमया तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. प्रार्थुया. भूमगाळ बापा आमच्या देवा, भगवंत जुता देवाच्या जैतिवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावर संस्कार आम्ही संभ्रमला. तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच भुरग्यांनो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते सवां घेवन इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी पातयेन रुशान आयल्यात. ती सर ते सवां इरादे स्वामी जेजू क्रिस्त जारी करून दी. सांजुता देव तुमच्या बसोत विनंती करून दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, दाखोवन मेथीन्यो, रेल्यो इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मी झुजावेल्यो झुजोवंक आनी झय जोडोवंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. थंय वखदां, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ही सर्व घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सांगातास तुमची मिसां ऑफिसान दिया. ते सवां ऑफिसान दिवेत ना ती पाटी आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयेत, पुंतळा घालयेत. आमी सरभक्तीक हांव तुमचे खातीर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर ऑक्टोबर म्हयन्यांत आसा 28 तारीखेर ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब आचरण करता. ह्या परबे समयार हांगासर 9 दिसांचें नवेन येवच्या ब्रेस्तारा दिसा हांगासर सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न ताची सुरवात आमी करता. 10:15 वरार तेर्साचें भक्तीपण, 10:30 वरार मीस, नवेन सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ब्रेस्तार शुक्रारा शनिवारा 3 दिसां सकाळीं 10:30 वरां मीस, नवेन सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. 10:15 वरां तेर्स आसतलो. येवसो आयतार कोंप्रीसो आयतार त्या दिसा संजेर 4 वरार वजां पुरशांव आसा. पक्षिगिरे पेंडेतांव इगर्जे पर्यंत वजां पुरशांव आसा. सर्वेस्परा देवान तुमचेर वतल्या सर बरेपणा खातीर त्या दिसा कांय तरी इल्लें वजें बांदूंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. वजें बांदता आसतना पाड जावच्यो वस्तू बांदच्यो न्ही. म्हणजे भाजी, वळचे भाजी, देंट्या भाजी इत्यादी भाजी हाडची न्ही. वा पाड जातली रांदी, टोमेटां गिमेटां पाड जातात. तेजे बदलाक तांदूळ, नाल्ल, मिरसांग, सामान इत्यादी तुमी हाडलो जाल्यार खंडीत आमकां जेवणाक उपकारूंक वापरूंक तो उपकारता. असलो सामान वा असलें वजें तुमी दिवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. किन्नीगुडी परिसरांत आसलेल्यांक
थंयसर चेतन बेकरी तशेंच प्रकाश बेकरी आनी लिनाबायाची आंगडी तुमी दवरयेत थंय हांव घेवन येवची मांडावळ आमी करतले हांव. त्या दिसा आयतारा सांजेर 5 वरार हांगासर कोंपरीचें संभ्रमीक मिसा उपरांत मोटवें नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत हांगासर युक्रिस्तीक पुरशांव आसा. दबाजो युक्रिस्तीक पुरशांव आसा. ह्या पुरशांवांत वांटेली जावं की तुमकां आमी आपोवणें दिता. ताच्या उपरांत भक्तीक हांगासर जेवण आसतलें. सोमारा सकाळीं 10:30 वरां मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी येवच्या मंगळारा एकच मीस सकाळीं 9:30 वरार. येवच्या मंगळारा एकच मीस सकाळीं 9:30 वरार 10:30 वरांक ना वा 8 वरांक ना. एकच मीस सकाळीं 9:30 वरांक त्या दिसा सामुहीक काजाराचें मीस संभ्रमान आमी हांगासर आचरण करता. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आमचे आदले गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोस हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी व्हंकले न्हवऱ्यांक लग्नाचो संस्कार दितात. ताचे उपरांत मोठवें हांगासर नोवेन आसा. उपरांत आमी व्हडल्या हॉलांत काजाराची सोड्यांक उल्हासाचें कार्य आसा केलां. ताच्या उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. येवच्या मंगळाराचें कार्य. बुधवारा ब्रेस्तारा सकाळीं 10:30 वरां मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 12:30 जेवण आनी येवच्या शुक्रारा पुरवा शुक्रारा आनी एक शुक्रारा 27 तारीखेर हांगासर बेसपाचो संभ्रम सांजे 6 वरार पक्षिकेरे पेंटेंत सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वाचन उपरांत चिरलसो पुरशांव आनी पुरशांव उपरांत हांगा संभ्रमी मिसाचें बलिदान उपरांत नोवेन मोठवें आराधन उपरांत हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हे सगळे संभ्रमां तुमकां मोगाचो हांव आपोवणें दितां स्वागत मागतां. आनी येवच्या शेनवारा परवा शेनवारा आनी वयल्या शेनवारा ह्या पुंतळाची दबाजी महापरब आमी आचरण करता. सकाळीं 7:30 वरां सदे मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमच्या आतांचे गवळी बाप अदीक मनाती दोतोर पीटर पॉल सल्डानांचे तावन 9:30 वरांक गवळी बापांक गिटी लागीं स्वागत. 9:15 वरांक हांगासर मुर्दोमाच्यो वाती आमी वांडटा. 10 वरांक फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. देखून व्हडा संख्येन हे संभ्रमी मिसांत वांटेली जावं की तुमकां आमी आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ह्या फेस्ता संदर्भार तुमकां मिसां दिवंक आसा जाल्यार वेळार ऑफिसान दिवची. तशेंच नोवेनाच्या वेळार मिसां दिवंक आसा जाल्यार वेळार तुमी ऑफिसान दिवची. फेस्ता संदर्भार मुड्दम रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मुड्दम जाल्यार तितले जाण मुड्दम रावन सहकार दिसी. पिर्जेंत रावनूय तुमकां कुमक करूंक आपोवणें दिता. सादी पिर्जेंत रुपये 1000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 5000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000, पोषक पिर्जेंत रुपये 50,000 दिवन सहकार दिया पाठिंबो दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. काजरी जोड्यांक मस्त खर्च आसा ताच्या फाटल्यान 25,000 रुपये दिवन पोषकपण स्विकार करूंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब आचरण करूंक आमकां साध्य जाता. ह्या पुंतळाच्या परबे समेर जायतीं कार्य आमी हांगासर आसा करता. भलायकी तपासणी शिबीर, रक्तदान शिबीर, रेतेर जागरणाची रात, तशेंच नोवेना, जेवणां, आत्मीक जिविता सांगता कुडीचें जिविती रुता जावच्या इराद्यान जायतीं आत्म्याची आनी कुडीची दोयी कार्य आमी हांगासर मांडून हाडटा. आनी ताका तुमचो सहकार भोव गरजेचो. वर्त्या मापान तुमी दितात म्हणून पाती येता. व्हडा मोगान आनी अभिमानान ह्या पुंतळा तुमी कुमक करा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घाला आनी ह्या आशिर्वादाचो फळ जावन पुलनी पुलाची पाकडी दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. आयतारा दीस येवच्या आयतार म्हळ्यार 29 29 आयतारा सांजे 6:30 वरार ह्या फेस्ताचें समारोप कार्य जावन हांगासर आमी तुळू नाटक आसा करता. भले चापरका पंगड असो तिलिके दबळ्ळी देवदास कापीगडाने बरो निर्देशीत केल्लो ह्या वर्साचो सुपरहिट नाटक पुदार दी दातंड म्हणून हांगासर खेळून दाखयतले. ह्या नाटकाकी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. एका मनाचें काळजाचें जावया. हे फेस्ताचें संभ्रमान सुलोवया. ह्या वर्साचो फेस्ताचो विशय जावन आसा जेजूच्या सळावळीन आमची कुटुंबां भाग्यवंत करया. सांज उता देव कुटुंबाचो शारोती म्हणल्या विशीं आमी नियाळ करतले. ह्या दिशेन तुमचो भरपूर सांगात आनी सहकार आमी आशेता. व्हडा संभ्रमान तुमकां ह्या पुंतळाक आमी स्वागत मागता आनी तुमी व्हडा उमेदीन आनी वावरतान सहकार आनी पाठिंबो दिवंक उलो दिता. परत तुमकां समेस्तान देव बरी करूं.
मुगाच्या बाबडीनो हांगासर आरोग्य केंद्र केंब्राल तावन आमची भलायकेची तपासणी करच्याक सिबंदी वर्ग हांगासर आसात. आरोग्य केंद्र आस्पत्रे तावन हांगासर आयल्यानंतर मिनीहॉलांत आसात. तुमी मिसा उपरांत तांकां मेळोवन तुमच्या कुडीची तपासणी करयेत. फादर लुईस वास डॉमिनिकन मेळाचो याजक 53 वर्सांचो हांगासर सेवा दिवन आसली सॅक्रिस्टियन सिस्टर फ्लोरीन हिचो भाव तो कालच्या दिसा देवादीन जाला हार्ट एटॅक जावन आनी ताच्या मरणाची रीत खंय ते सुरत नागपुरांत आसतली. नागपुरांत मरणाची रीत आसतली. ताच्या आत्म्या खातीर मागया. 53 वर्सांचो याजक ह्या फिरगेची ताणें इल्ली सेवा दिल्ली आसा. देवादीन जाला. ताच्या आत्म्या खातीर विशेश करून मागया. दुखेस कुटुंबा खातीर बुजवण पाठोवया. दुखेस कुटुंबा खातीर बुजवण पाठोवया. पण ते सिस्टर फ्लोरीन तिका तें दूख सोसून व्हरूंक आनी तशेंच तेज्या आवय बापाय भाव भयणींक हें दूख सोसून व्हरूंक देव कृपा दिवन दी म्हूण आमी विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. नागपुरांत ताचें मरण आसतलें. आमकां वचूंक जावचें ना पूण आमी आत्म्यार आमच्या भोवतान ताच्या आत्म्या खातीर आनी दुखेस कुटुंबा खातीर विशेष करून मागया. हेचे दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या. कोणी आसा जाल्यार मुखार या. पाद्र्या पातावन मानाची वास स्विकार करा. प्रकाश पीटर काब्राल सुरतकाल, मार्सलिन वास मेर्ला बदाव, वलेरियन जुलियट सिक्वेरा मुक्का, लिली पिंटो कठील, फ्रांसिस मोंटेरो खैयार. कोणी आसा जाल्यार दयाकर मुखार या. गळे करिनासतना हेचे दिसा जेवणाक आमकां कुमक जेवण तयार करूंक आनी रांदूंक आमकां कुमक केल्या. पवित्र काळजा वाड्याकारान गुरकारनेसो प्रतिनिधी सर वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांकां आनी त्या जेवण रांदूंक कुमक केल्या इतर वाड्याच्यांकी हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागतां. नवेनाक आयतीं जावया. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसमगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मगे उजवता देव सरकारा जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनंती करता. सांजुता देव आनी संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सर्गींची माई आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो वडभाव तुका आमी आमचें हें मागणें भेटयता. तुका निंदरून दुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा दिसा आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर उकलाब लाभता आनी समेस मनीस देवा मानू वतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो पेल्याचो करो मोग वाडय आनी आतां आमी बगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गोरजो आनी अत्रेक तुवें दैवीक कशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका सा महिमा मान आनी उगडापून सदां सर्वदां आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें सांगाता मागया. हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म दो जावन आसल्या बगे उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवंक तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टाक दिसो बांद तुवें सिर केलोय. बारीसकड सडसणी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्या सो तूं खेरेतीचेर रुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी गरजण तुज्या पंचता पतीन आयला. देखून बसया म्हाका बाबडीनो जायते ते सव हांगासर आसात. जायती त्या सवां तुमी हांगासर निरंतरी धाडून दितात. तुमचे खातीर आमी मागता आनी आज जायती त्या सवां आसात. ही त्या सवां आसून सांगतना तुमची त्या सवांय हांगासर गोंत्या आनी खंडीत आमकांय जायते बरेंपण जातलें. 19 जाणांक बरी भलायकी फोव जावं, 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावं, 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 6 जाणां काजी रोजड्या भुरग्याचें देणें फोव जावं, एका 5 वर्साच्या भुरग्याक सुडाक उलोवंक कुरपां मागोवंक मेळोवंक,
तेका जाणांक वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 12 जाणां शिकून बरी मौत आनी जणवाय मेळों 9 जाणां परगांवाची विजा फोव जावं 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळों एकल्या गुमटीची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावं एकल्याच्या पाटेच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावं एकल्याच्या कुडींत आसली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक एक उदरप्रयाच्या बरी भलायकी बूक जिरवण आनी गटाय फोव जावं एक कुटुंबांत भलायकी संत समाधान रास करूंक परगांव गेल्ल्या कुटुंबाच्या सरसंद्यांक बरी भलायकी गोमान भद्रती आनी जिविताचो फुडार नंदन जावंक एका कुटुंबाच्या त्या जाणांक UK वचोंक फोव जावंक एकल्यान हातीन धरले सगळीं कामां शबित्यान पंथा फोवंक एकल्याच्या कृशीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी बरी कृशी वाडोवंक एकल्याच्या बरोबर निरंतर उदक फोव जावंक तेका जाणांची तकले पडापड मायग्रेन पिडा गूण जावंक तेका जाणांची आतां पांयांची गांठी दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्यान दिल्ले रीण दिल्ले ते पयशे वेळार पाटीन दिवंक एकल्या PUC जावन उत्तम शिक्षणाक शिक्षण जोडोवंक बरें कॉलेज फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना त्या कॉलेजींत बरें कर शिकोवंक जिवीत बरें कर उता करूंक आनी बरोवची परीक्षा बऱ्यान बरोवंक जायची जाणवाय आनी उडासाची सकत फोव जावंक MBBS करच्या तरणाट्या शिकोवंक बरी मौत जाणवाय आनी जिविताचे जैत फोव जावंक सोगा जाणां वायट सवय येतावन सुटका मेळोवंक दोगा जाणां आमाल पिवण येतावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक एकल्याचे ड्रग काडूची सवय संपूर्ण रावंक सोगा जाणां जागो बऱ्या माला विकून वचोंक दोगा जाणां IELTS आनी OET एग्जाम पास जावंक 7 जाणां बरो पावस ह्या दिसांनी आमकां फोव जावंक एकल्याचें लॉन कसलेंच अडकळ नासतना मेळोवंक सोगा जाणां दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक तेका जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक दोगा जाणां कामाच्या थळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक 6 जाणांक बावळो दूख गूण जावंक 6 जाणां आतां पांयांची गांठी दुखी गूण जावंक 8 जाणांक पाटींत आनी पेंगटान दूख गूण जावंक दोगा जाणांनी गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावंक एकल्याची अलर्जी शेळकुंकली गूण जावंक तेका जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याची युट्रस आसले फायब्रॉयड संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या किडनी स्टोन संपूर्ण गूण जावंक 8 जाणां कुटुंबां शांती समाधान आसूंक तशेंच एकल्या गर्भांत आसलेल्या 5 म्हयन्याच्या भुरग्याचें काळीज बऱ्यान काम करूंक आनी बरी भलायकेन तें जल्मा येवंक तशेंच 28 जाणां प्रत्येक दिसा वचून मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर मागया आमच्या खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयला सुडास कडून तांचे बसून विशेष करून मागया आमी दिमी गेल्या देवाक अर्गांव गुलाब दिवन ही तेसांवां समर्पण दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू गुलाब तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू उगल सितां तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 जेजू स्वामी आमच्या मोगळ आमच्या वैसा आमच्या दरा आमच्या सुडवंदरा आमच्या सगळ्या बुजवंदरा आमची मागणी तुका भेटून दिता हांव सांज उद्दा देव मुखार उबारिल्ली मागणी देईन स्वीकार कर तुझे दुंड देच्या आशिर्वादान आमकां बरसम्या तुझे वडका कुळतीन आमचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजी सुबाब करपा आशिर्वाद आमकां भोव जाय शंकर तुझ्या बेसांवांनी आमकां बरसम्या हांगासर जायती भुरगीं आसात जायते हांगासर युवाजण आसात जायते पिडे स्प्रायवंत आसात जायते भक्तीक आसात विविध तेसां घेवन हांगासर आयल्यात माध्यम मुखार हांगासर जायते जाणां हांगासर तेसां समर्पण दिता सोम्या तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तुजे सकत घालून आयकून बेसां फावो कर मागलेले सगळे फावो कर सोम्या सगळ्यांक आपूण गण कर हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे म्हण दर्शिया म्हज्या मतीर काडो काडून म्हजो बाबार धरून पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय हे वत्त्या संता म्हज्या काळजाच्या कुड्यार तो दुखोवलो मारता आशा संडल्या बरो सुदींचे गरीब देणे तुका देवान दिलां म्हजी जिणेचे गंडे गुंटे म्हज्या काळजाची कोडसानो तुका भेटयता तुजे मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदार सुदासन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समेचे तुजे महिमे वतो नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें साव आमेन एकडी बरो थोडे तांपिया म्हज्या मोगाच्या भावपणीनो आमची तेसां आमची गरजो आमची आशा उबारली आतां आमचे अर्गां आमी विटोवया जायते बरेपण सांज उरता देव मुखांत आमच्या जिवितांत फोव जाला ह्या बरेपणाचो उपकार जावन सम्याक आमी अर्गां दिवया हांगासर 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर
एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर सगळ्यांक बरें काम फोव केल्ल्या खातीर एकल्या खाजरी जोड्या भुरग्याचे तेणें फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या गोमट्याची शिरेची तकलेची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बावळ्याची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची जिरवणाची सगळी पिडा गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गूण जाल्ल्या खातीर एक उतरप्राच्या एक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर एका कुटुंबान संदी समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या क्रिस्तीचे बरो आशिर्वाद आनी बेसांव घाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरोबरान बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबाच्या सन्यांक परगांव वचूंक युके वचूंक फोव जाल्ल्या खातीर एका PUCच्या भुरग्यांक बरी कॉलेज फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या भुरग्याक बरें शिकोवंक आदार करपाक फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणा तकली पडापड उणी जाल्ल्या खातीर एकल्या हाती धरले सगळें काम शाबितान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करूंक करपा मेळ्ळेल्या खातीर तशेंच 17 जाणांक मागुल्लो विविध उपकार फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंथ्यां सगळ्यांच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक निरंतर आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अगळाप तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 शदला बलबलंदललया हाला हाला अर्गांचे जगलापचे जोरातांचे सगळ्या काळजात तुका वंदिता सुमया आमची मागणी ऐकून आमकां तुवें बेसावांनी भरलाय तुजे कृपेन टेलाय समाधान संतोष सहित सगळे फोव केल्ल्या पासून तुका सामयमा तुका जवरात उगलाप हालेलुया 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 मगळ बाबणी आमच्या पिढीस मोना बसो देवा लागीं विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जी सेवा करचे समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नर्सां सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जी सेवा करचे समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकळ पिडेस तांतळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनी वरच्या पिडेस तां जिविताची भरती भलेके कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सरते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तेकाच्या जिणेंत आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थने सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांची ते सांव आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते समाजारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बापा फोव ती जिणे सांगाती वा सांगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर युवा जणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बरी जिणे सांगाती वा सांगाती मेळोन बरी कुटुंबाची जिवन ते देणे फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्याची बेर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने ह्या पुणतळ्या रासा जावची पेस्ताची सगळी खारी सगळें बऱ्या तरेन सावंच्या तुजो कृपा आनी तुजी बेसांव घाल जायत्या लोकांनी ह्या पेस्ताच्या संभ्रम वांटिली सावंक आनी हांगासर जायत्या जाणांनी फुलाची पाकळी आदार दिवन वर्त्या मापान सहकार आनी गोमो करूंक तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मगळ बापा इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें झुजाची वातावरणां आसात ह्या संदर्भात आमचो जायतो लोक थंयसर कस्तून आसा भिरांतीन आसा आकांतान आसा जायत्या जाणांक पाटी येवंक मन ना कित्याक जायते रीण तांचे थंय आसा ह्या संदिग्ध परिस्थितीर समया थंयसर संतीचें वातावरण उपसोवन दी झूज रावोवन दी आनी मुखांत आमच्या लोकांक भद्रती कामांत थंयसर फोव जावं दी तांचे जिवीत सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावं दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने पावसिले दीस उतरून गेले बरें उदक अजुनी आमकां फोव जावंक ना असले संदिग्ध परिस्थितींत फुडल्या आमच्या दिसांनी फुडल्या वर्साक बरें उदक आमकां फोव जावचें तसलो जरीसो पावस आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने आमच्या क्रिस्त भाव भयणी हिंदू भाव भयणी तांचे फेस्त ह्या दिसांनी दसरा आचरण करतात ह्या संदर्भात समया तांचे भरपूर आशिर्वाद घाल कुडी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां फोव कर तांचे जिवीत समृद्धीचें सुखाचें शांतीचें समाधानाचें कर आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या समाजांत शांतीचें राज स्थापन करचे दिशेन तांणी निरंतर वावरीचें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मुरये पिडेसाचे भलायकी तुजे भुरगे तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक
नमारणी एकाकुलतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृत आणि भरवशा तुका मिलो मारता आम्ही विदेशी वेची बाळका या दुखाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सोन आम्ही करू दान करता तर तो आमचे शके ते तुझे एकाकुलती आमचेर परती आणि या प्रदेश उपरांत तुझे कुशी सदी पॉल जे तुगम कांदा काही हे दे आणि मगळी दिल पिया ओंकार म्हणिये मगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडी सोडास काढया तांच्या बऱ्या भलायके पासून आम्ही मागया दोळे दांपिया पिडेस्त आमच्या बाबडी सो आमच्याच पिडेसो आमच्याच कुडी जसकत काय असो उडास काढया आम्ही त्रियक देवाक वंदन सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवे दरा द्या बाबा पा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लादवीक जालोय आनी आमची सरपिडा गुण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवण दरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्मेच्या संकस्थानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कस्तू ज्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन वेगेस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं समयाच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो भोवदयाळ समया बाबताच्या बसवणदारा तुजी मीत नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तू ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचेर राखण बडवे सदांसान समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी मना बैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देण तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे सांगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगारगां दिवन दीत जो जी येतानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंगतो तुमकां वायपासन आनी काकूळतीन वागोवं दुलबान तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो क्लोज पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजू अशें सांग उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्मनडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंता मुखार आमी करसिया आनी आमी समयाक आराधन करया सक्रामेंताचो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार जिवंत देव आमकां आशिर्वाद दिता बेसांव भरता ताची भलायकी आमकां दिता ताचें समाधान आमकां दिता ताची कृपा आमकां दिता आत्म्याच्या जिविता सांगाता भलायकेची कुडीचें जिवीत तो आमकां दिता आमच्या भुरग्यां बाळांक आशिर्वादीत करता आमकां हर एकल्या कृपेन भरता ह्या सुम्याचें आराधन करुया आनी म्हणया आयल्या बापा तुज्या चरणी आमी आयल्या आशिर्वाद घेवंक आयल्या बुकेन आमी आयल्या थानेन आमी आयल्या पिडेंत आमी आयल्या वजन वोवन आयल्या सम्या तुजें बेसांव म्हाका दी तुजी कृपा म्हाका दी तुजें सगळ्यांत म्हाका दी तुजें दैवीक बेसांव दैवीक देणी म्हाका फोव कर सम्या भलायकी बरीत कर आत्म्यान आनी कुडीन भलायकी येवन जावंक म्हाका आदार दी म्हूण मागया आनी आराधनाचीं गितां आमी गावया आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधाया नमस्कार देव तू आमचो बोधाया सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाडीच्या करता स्तुती आराधना
जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधना पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधना आत्म्यान रावताय कृपेन बोलताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यान रावताय कृपेन बोलताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 सगळे हात बांधणे हालेलुया आमचा समय आमच्या मध्ये असा जेजू राय पवित्र आत्मा देव बाप आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 हर गांजे जोगलाबचे द्वारादांजे जो शादला बला बलंदलालया हाला हर गांजे जोगलाबचे द्वारादांजे जो हालेलुया 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 यीशुवे मदर यीशुवे आराधना यीशुवे स्तोत्र हर गांजे जोगलाबचे हर क्लबचे द्वारादांजे जो शादला बला बलंदलालया हाला हालेलुया 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 Ergandu kasamian Jesu. Ergandu kasamian Atu bari ergandu kasamian Jesu. Ergandu kasamian Atu bari ergandu kasamian Jesu. Ergandu Aradandu kasamian Jesu. Hallelujah. 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 Kami bersyang. Moga jawab benino. Ami ang serai lewas ningi. Awigi? कोणा मेळोंक आयल्या आमी हा हा जेजूक मेळोंक आयल्या कित्याक मेळोंक आयल्या आमी कित्याक मेळोंक आयल्या सांगा जेजूक मेळोंक आयल्या वय गी कित्याक मेळोंक आयल्या जेजूक मिस्टेन्स जेजू बारीक जाला गी मोठो जाला गी म्हणून पळोवंक आयल्या गी हां परच्या मंगळारा जेजू कसो आलो आयच्या मंगळार कसो हांव पळोवंक आयल्या गी कित्याक आयल्या हां मागोंक फक्त मागचें गी अर्गां दिवं आमचे कश्ट दूख सांग सिंधीबाई सकाळी नोयना काडली तूं न्ही व्हेरी गुड म्हणजे मग अशा भाव बहिणीनो आम्ही सुमे लागे फकत मागोंक मागोंक मात्र येवचें न्ही कळ्ळें सुमयेची स्तुती आमी करूंक जाय हेरांनी सांगलेल्या मागण्यांत म्हणचें न्ही कळ्ळें आमच्या जिविताची कश्ट दूख ताका सांगितले आमच्या जिविताची कंद बेजाराय ताका सांगितले आमचे सुख दुखी ताका सांगितले न्ही गे आमचे सुख दूख कोणाकडे सांगता आमी सडावत कोणाडे सांगता हां कोणाडे जेजू कडेन मास सांगता तूं सुख दूख हो एकामेकाकडे सांगताय की किने कडेन पेंड्यान मेळ्ळ्यार पुरो सांगताय की म्हजें सूख अशें म्हजें दूख अशें म्हूण सांगताय की सांगता ते हां सूख दूख कोणें वांटून घेवचें हां
कोण पळय क्लोज आसात बारी आत्मीय म्हणटात पळय क्लोज आसात तांचे लागीं तूं उलयताय शेअर करताय पुरा तुजें सूख तुजें दूख पुरा न्ही गे होय की न्ही सगळ्यार सांगताय की हां थोड्यो संगती घोवा लागीं सांगिनात बायलो होय की सांगिनात पूण इश्टिणी लागीं सांगतात की ना हां ताका म्हणी सांगिनाका म्हणटात होय की न्ही थोड्यो संगती बायले लागीं गो शेअर करनात कळ्ळें की तितली सळावळ ना भितरले भितर देखून दुसऱ्या लागीं सांगतात इश्टा लागीं आनी कोणा लागीं सांगतात आनी म्हणटात ताका म्हणी सांगिनाकात आमी कोणा लागीं सळावळेन आसांव कोणा लागीं आमी क्लोज आसांव कोणा लागीं हांव मुजोत्त म्हणून म्हाका स्विकार करना म्हजो मोग करतलो आसा म्हजो मोग करतलीं आसात म्हजीं बोगणां आयकतलीं आसात म्हजें बोगणां आयकतलो आसा म्हणून म्हाका बगता ताच्या लागीं म्हजें सूख दूख हांव सांगता होय की न्ही हां गो बायले लागीं सांगी जाल्यार आडे सायबिणी म्हाका तें तुजें आसलें सायबा केदा हाडे म्हळ्यार जाल्यार तूं सांगताय मागीर हां सांगना बायल वचून ताचें सूख दूख घोवा लागीं सांगीत तो एका टेन्शनान आसत त्या संदर्भात तुजें आसलें सायबिणी केदा हाडे काजर आज वचून यंत तुजो भांगरो म्हणटा ते दाड सांगताय तो ते सांगताय ती सांगिना न्ही गे म्हज्या मांयक एक फ्रेंड आसली तिची कुमाद्र शेजारात सिसील मोतोरनो मात तिणें तिचे लागीं मस्त उलोवचें आयन आनी तिणें मस्त उलोवचें 1 घंटो 2 घंटे उबो रावन उलयलें तांकां पांय वळनात कांय ना कितलें उलयतात म्हणना मागीर दोगांय ही रोडोवन घरा येता ती रोडोवन तिच्या घरा येता कळ्ळें गे रडचें सांगचें रडचें म्हळ्यार तांची सगळो हार बार पुरा खाली जाता पळया मग तेका समाधान मेळटा देखून हां ही दोगांय कुमाद्रो सांगाता मेळटा ना बळे संवसार गेल्यारय खबर ना तशें सिसील मदन सरली आदल्या वर्सा सरली माय एकली उरली आतां पाप तिका आतां शेअर करूंक कोणी ना आमचे लागीं कांय शेअर केल्यार आमी म्हणटा हांव कितें तुजें आसलो तुगे भांगरो थंय वगत राव म्हणटा हांव कोणाक सांगतली न्ही गे कोणाक सांगतली हायकीन थोडे फावटी आमकां आयकोंक नाका आमकां बुरसोत ना हेरांचे कश्ट आयकोंक हेरांचें दूख जाणा जावं आमकां बुरसोत ना आमकां आमच्यो तर राटावळी आसात कोणाकडेन सांगचें कोणी आयकतलो आसल्यार तांकां सांगयेत न्ही गे ताचे लागीं असो सांगून रडयेत आमकां बुजोवन मेळटा नाजाल्यार कोणा लागीं सांगचें थोडी मोतीन दवरून आसा मोतीन दवरून तो तांचेतल्याक रडटात तांचेतल्याक चिंतात आटयतात मागीर काल करता म्हण तांकां दुखना न्ही गे साकर घालचेर मीठ घालचेर साकर घालतात न्ही गे होय की न्ही ना गे तुमकां कांय ना तुमी पुरा वयरतात गे चंद्र लोकांत सकयल देंवनात थंय पुरा बरेंत आसता न्ही गे वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचीं बोगणां भायर घालूंक जाय आमचें सूख दूख कशें आमी आमच्या इश्टा लागीं इश्टिणी लागीं सांगता कशें आमचें सूख दूख आमी हेरां लागीं सांगता आयकोवच्या लागीं तशें आमी आमचीं सगळीं बोगणां जेजू लागीं सांगूंक जाय जर तर मनीस आयकोवचो ना कळ्ळें गे आमी सोम्या लागीं आमचें सूख दूख वांटून घे जाय सोम्याक आमचें काळीज उक्तें करी जाय थोडे फावटी तशें तुमकां दूख जाल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार अनवर आयिल्ल्या वेळार बेजार जाल्ल्या वेळार हांव तशेंच करता सोम्या लागीं म्हजें सूख दूख सांगता थोडे फावटी हांव रडतां सोम्या मुखार म्हजे इतल्याकच कोणा लागीं रडूं तुजे लागीं सांगून हांवें रडोंक जाता गी घरा वचून हांवें रडोंक जाता गी हांगा येवन रडोंक जाता गी हांवें कोणा सांगून रडोंक जाता गी म्हजी कंत दूख म्हजी बेजाराय सगळीं हांवें सोम्या लागीं सांगची हांवें सोम्या लागीं रडचें सोम्या मुखार रडचें आनी सोमी म्हणटा तुज्या अस्कतकायांत हांव तुजो बोळ जातलो तुज्या आकंतांत हांव तुजो आसरो जातलो आदार जातलो भिये नाका फुडें वच तुका तें धैर्य तुका सकत भलायकी हांव दिता खंत करनाका फुडें वच म्हणटा आनी म्हाका धैर्य दिता हो सोमी देखून थोडे फावटी सक्रांता मुखार थोडे फावटी बायबल उक्तो दवरचो बेड्डार आनी थंयसरच हांवें समर्पण करचें मागचें सोम्या लागीं म्हजी काळीज उक्तें करचें सगळें काळीज उक्तें कर दवरचें सगळी कंत बेजाराय दूख सगळें समर्पूचें आनी म्हाका एका संतोश मेळटा
हे खरें म्हणजे धैर्य मेळटा, हे खरें तें प्रेरण मेळटा, परत तें काम करूं म्हाका धैर्य सकत फावो जाता. आनी हें करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा कोणूच तुका संवसार आयकना जाल्यार खंत करनाका, हांव आसा, हांव आसा. तुजी आवय तुका सांडीत, तुजो भाव तुका सांडीत, तुजी भयण तुका सांडीत, तुजो घोव तुका सांडीत, पतीन तुका सांडीत जाल्यारय हांव सांडिचो ना. कित्याक म्हळ्यार तुका आवयच्या गर्भांत रसच्या आदीं हांवें तुका विसरून काडला. तुज्या आवय बापाय तुका नांव दिवचे फुडें म्हज्या हाताचें तुजें नांव हांवें बरोवन दवरलां. खंत करची गरज ना. देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्या न्हू म्हजे लागीं येया, ये तुमी वजन भोंवयतले म्हज्या लागीं येया, येया तुमी, येया येया. तुमची खंत बेजार आहे म्हज्या लागीं सांगा, खंत बेजार आहे म्हज्या लागीं सांगा. समजलें की आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें करता, येता बसता आयकता, कळ्ळें. काही स्तुती करता, काही ताळयो पेट्टा, डान्स करता, पाटी वेता. कोणें सांगलें मागणें परतून परतून रिपीट करता, कोणें सांगलें आमी परतून परतून रिपीट करता. पूण आमी म्हज्या काळजांतलें कितें आसा भायर घालूंक चलवल्या. म्हज्या काळजांतली खंत, म्हज्या काळजांतली बेजाराय, म्हजे जिणयेचें सूख, म्हजे जिणयेचें दूख तें सोम्या सांगूंक विसरले हांव आमी. देखून तें काळजांत दवरलां. देखून आमी नदोशी जायना, आमकां समृद्धी फावो जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचें काळीज, आमचे जिणयेचें सूख, आमचे जिणयेचें दूख, आमचें रडणें, आमचें रुदान सगळें सोम्याक उमतूंक जाय. आमी उमतूंक जाय, खाली करूंक जाय. थोड सोमी आमकां सगळें ताजें शांत, सगळें ताजें समाधान, सगळें ताजी संतोश आमच्या काळजा मोतींत घालतलो, घालतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही गीत आमी गायतना जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयलें हांव सोम्या. तुजें तन बुजवण अशी येवन हांगा रावल्या हांव. हे जेजू ये, हे जेजू ये, आमकां मेळोंक तूं ये, आमकां मेळोंक ये, आमकां कृपा दिवंक ये, आमकां देण्यांनी बरोवंक ये, आमकां समाधान संतोश दिवंक ये म्हूण मागया. जिणयेचें सूख दूख जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. आमच्या दाद्याच्या दवर्यांक गळे दांपोवन जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजें तन बुजोवन आशेव हांगा रावल्या. तुजें तन बुजवण आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडीभर सोम्या पळया. तुमचें सूख आनी तुमचें दूख सोम्या मुखार हाडा. तुमच्या घरांत तें दूख कितें आसा, तुमचे जिणयेचें दूख कितें आसा, तुमच्या कुडीचें दूख कितें आसा सोम्याक समर्पिया. तेणें येणें पळय नाकात, सोम्या समर्पिया. तुमकां समाधान मेळटलें, तुमकां भलायकी मेळटली, मागलेलें सगळें फावो जातलें. तुजें दूख संतोशान बदलतलें, तुजी पिडा भलायकेन बदलतली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समर्पिया. हे आमी गीत गायतना आमचें दूख, आमचे कश्ट सोम्याच्या पांयां तळ्यार समर्पिया. सोमी ते स्विकार करता, बेसांवांनी आमकां बरोवन आशिर्वादान नेटयता. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयलें हांव सोम्या. आतां अर्द्याचें दवरया, दोळे धांपया. सांगूंक आयल्या. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या सोम्या. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. सगळीं जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजें तन बुजोवन आशेव हांगा रावल्या. तुजें तन बुजवण
आशेव अंगारावल्या तुझे तन बुसवण आशेव रावल्या सम्या तुझे तन बुसवण आशेव अंगारावल्या तुझे तन बुसवण आशेव अंगारावल्या ये जिजू ये आमकां मेळो तू ये जेजू ये आमकां मेळो तू ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनासच्या उंड्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सुडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया हालेलुया दुपारी आमचो समय आमच्या मध्ये आसा हालेलुया हालेलुया शदल बल बलंदललय हला 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 शदल बल बलंदललय हला 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 हर गांचे सगळांचे दारातांचे जो हालेलुया 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 येशू अंदर येशू आराधना येशू हालेलुया हर गांचे सगळांचे दारातांचे जो हालेलुया हालेलुया Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 उलो मारा बाबा तो उलो मारा आमचा समय आमच्या मध्ये असा हात उभार उलो मारा आमच्या समयाची स्तुती करा काळ संतांची स्तुती करा समयांचेच तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना तू देव अब्राम असो देव इसाक असो देव याकोब असो देव इस्रायल असो आम्हा हर एक असो देव आमका रक्षो आमका पोसो आमका सांभाळसो कृपेन करसो देव आमचो आत्मा आणि आमची कूड पवित्र करसो देव तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना वगलापू हालेलुया 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 शदल बल 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 शंदल ललय हर हर हालेलुया 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 Ergan tuka semian Yesus. Ergan tuka Uglap tuka semian Yesus. Aradan tuka semian Yesus. Haleluya. 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 Agar babani no परत एकडी पर समया पळया आमचो समय आमच्या मध्ये हांगासर आसा आज कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा आमचे लागीं कितें म्हणटा आज आज कितें म्हणटा शर्मावर कितें म्हणे ताणें हा कितें म्हणे शर्मावर कूड आनी आत्मा हा आत्मा आनी कूड कितें म्हळें कोणाच्या कुशे प्रमाणे जीवन सांगलें देवाच्या अय्यो ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ हा देवाच्या कुशे प्रमाणे आत्म्याची कुशी दोन जीव आसात आमचे ते न्ही गे हा कूड आनी आत्मो वय गे कोणाच्या कुशे प्रमाणे जी आसा आत्म्याची आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जो उलो दिता न्ही गे तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जी येताना कुडीची भलायकी मेळटा की ना मेळटा आत्म्याचो संतोष तुका लाभलो जाल्यार कुडीचो संतोष मेळटा की ना मेळटा आत्म्याचो संतोष लाभना जाल्यार कुडी संतोष आसा आत्म्या भलायकी ना जाल्यार कुडी भलायकी आसा ना देखून तो म्हणटा तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला आत्म्या जीव आत्म्याचो नाश करता त्या देवाक भियेया कितें खावचें कितें पिवचें ह्या विशयांत कणकण नाकात आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलतना कुडीची भलायकी तुमकां पावस जाता देखून आत्म्याचें जिवीत भोव गरजेचें समजलें गे देखून आमी चडावत खंयच्या फाटल्यान धांवल्या हा कुडी फाटल्यान धांवल्या कुडी फाटल्यान धांवल्यार कांय सूख ना
पूण आत्म्याक सांडून सोडला. कळलें गे कळलें गे. कुडी आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जिवनचें म्हळ्यार कितें कळलें गे. तुज्या घरा कळलें गे एक सेवा दिवंक येतात कळलें गे. स्वयंसेवक थोडे येतात आनी म्हणटात आमी इतले जाण तुज्या घरा कामाक येता. कळलें गे. जायत म्हणटात आनी तो मनीस कितें करता बरें करन तांकां एक जेवण म्हळ्यार एक पेज आनी चटणी बुकेक जेवण करता. पेज आनी चटणी नुस्तें काय म्हण करता. पूण सेवा दिवंक आयलोलो मनीस म्हाका बिर्याणी जाय म्हण डिमांड करीत जाल्यार बिर्याणी मात जायचें म्हाका दुसरें पेज आनी चटणी हांव खायना म्हणत जाल्यार ताची सेवा आत्म्याची की कुडीची. कुडीची. कितें फायदो. सेवा दितना कालेंय वाटल्यार हांव जेवतां पेजी जाता चटणी जाता कळलें गे. वा लोणचें जाता बुकू न्ही गे. मतीचो उद्देश कितें सेवा न्ही गे. हांव सेवा करता म्हाका बिर्याणी दिवचे म्हळ्यार ताका सेवा म्हणनात ताका आत्म्याची ताका खुशी म्हणनात कुडीची खुशी कुडी खातीर जिवोवचें तशें जायना. समजलें. आं देखून आमी सोडावत कितें जाता हांव त्या वर्गाचें जाता हांव. कुडी पडल्यान मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवोवचें मनीस त्या दाळ आमी ना समाधानी जाता हांव. आमकां समाधान बगना संतोश बगना. देखून असली सूख करता. जेजू म्हणटा देखून आमी आमचो आत्मो नितळ करी सई भितरले सैम नितळ करी सई आमचे भितरले सैम पवित्र सांबाळी सई तोड आमकां बैलांनी सगळें बरें दिसतलें. देखून एक बरोड येता पिया मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर सांडल्या खातीर देवाची खुशी आमी करिनातल्या खातीर सोमेराकचें बक्षणें मागया. दया दाखय सोम्या दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं दया दाखय. सुडका लाभय सोम्या सुडका लाभय. पदकाची कथा म्हजी सगळी धुवन काड तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनी तळ कर. आत्म्याचें सैम आसा म्हणून विसरलां सोम्या कुडीच्या सैमांची येयलां. कुडीच्या सैमा खातीरची येयलां आत्म्याच्या सैमा खातीरची येवकना. मास रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे येयलां. नास जाताल्या त्या कुडी खातीर वावरलां. ह्या मुखांतर तुजो जीव तुजो आत्मा तिरस्कार केल्लो आसा सोम्या. पश्चात्तापवतो मुक्षणें मागण म्हणटा दया दाखय हे सोम्या. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. मगळ जेजू म्हणजे दया दाखय. मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवन तुका तिरस्कार केल्ल्या खातीर कितें बळटा कितें चेता आत्मा म्हणलें तें विसरल्या खातीर पश्चात्तापवतो सोम्या. कुडीच्या फाटल्यान कुडीच्या अभिलाशा प्रमाणे आमी जियेल्या सोम्या. आत्म्याची आशा सांडून सोडल्या. ह्या मुखांतर म्हजी कूड हांवें मेळयल्या आत्मा मेळयल्या सोम्या. ह्या मुखांतर पिडेस्त जाला ना समाधानी जाला सोम्या म्हाका बक्षी. दया दाखय दया म्हजेर दाखय म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर दाखय म्हज्या पत्नीचेर दाखय म्हज्या पतीचेर दाखय म्हज्या भुरग्यांचेर दाखय म्हज्या पुताचेर म्हज्या दुयेचेर दाखय सोम्या. तुजी काकूळत आमचेर वचून आमकां पवित्र कर म्हूण मागया. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. मंगळ बाबडीनो परत एक घडी बरो सोम्या पळया. जेजू म्हणटा तुमकां ह्या वखदां
तुम्ही बुकेल्ल्यानो मुझे सरसी कोणा सरसी मुझे सरसी कोणा सरसी मुझे सरसी म्हळ्यार कोण जेजू सरसी तुम्ही बुकेल्ल्यानो कुडीन बुकेल्ल्यानो की आत्म्यान बुकेल्ल्यानो मुझे सरसी तुमच्या आत्म्याची बूक थांबतना कुडीची बूक ही थांबतली जेजूच्या फाटल्यान कितलो लोक येतालो हरी हरीन येतालो की ना तो बुकेन आसलो कुडीन बुकेन आसलो की आत्म्यान आत्म्यान देवाचें उतर आयकुच्या खातीर देवाचें उतर आयकुच्या खातीर सोम्याक आपोवच्या खातीर ते बुकेवन आसले आनी फाटल्यान गेले ताच्या हरी हरीनी तांचे कुडीची बूक थांबली की ना हुंड्या मासले तांचे पोट भरलें की ना हाँ देखून तो म्हणटा बुकेल्ल्यानो मुझे सरसे हांव जिवीत असो उंडो म्हाका कथा तो केदिंकस बुकेवचो ना कितें म्हणटा मोठें सांगा म्हाका कथा तो केदिंस बुकेवचो ना म्हाका कथा तो केदिंकस बुकेवचो ना म्हाका कथा तो केदिंकस बुकेवचो ना हांव जिवीत असो उंडो म्हटल्यार हांव जिवीत असो उंडो म्हाका कथा तो केदिंकस बुकेवचो ना पळया जेजू जिवीत असो उंडो आमी ताचे सरसी येवंक जाय ताका सेवंक घेवंक जाय आमी ताका खावंक घेवंक जाय ताका आमचो कर्ण घेवंक जाय आमी दुसऱ्यान तो म्हणटा तुमी तान येयल्ल्यानो खंयसर या उदका लागीं या तान येयल्ली आमी खंयसर येता आमकां तान लागल्यार खंयसर येता आमी उदकाचे खंय फिल्टर आहा थंयसर येता न्ही गे उदकाचे खंय टॅप आसा थंयसर येता उदकाचे खंय मांडो आसा थंयसर वेता वयना उदक नातलेडे वेता तुमी तान येयल्ल्यानो उदका सरशी या आनी जेजू जावन आसा जिविताची झर जेजू जावन आसा ते आत्मीक उदक पळया जाकोबाच्या बांयच्या कांठा लागीं सामारिताची स्त्री आयिल्ली न्ही गे जेजून तिच्या लागीं उदक विचारलें ती म्हणाली म्हाका दिवंक जायना तूं जुदेव हांव सामारिताची देखून जेजू म्हणटा हांव तुका उदक दिता ती म्हणटा तुजे कोळसो येना राजू येना तुवें कशें उदक दिवचें म्हाका जेजू म्हणटा हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका कितें तान लागची ना ती सैबा दी तें म्हाका उदक दी परत म्हाका हांगा येवन सुद्दां हांवें उदक उरवटची गरज पडची ना जेजू दिता ती झर जेजू दिता तें उदक आत्मीक जिविताची झर आत्मीक थान बगोवचें जेजूचें रगत आत्मीक थान बगोवचें पिवन तें जेजूचें मास जिवीत दिवचो उंडो तो देखून तुमी थान येयल्ल्यानो म्हजे सरसी येया आनी हांव तुमकां पिवंक दितलो झरींतलें पिवंक दितलो उजव्या कुशींतल्यान व्हडलें रगत आनी उदक जेजूच्या कडवडांतलें तें पिवंक दितलो तुमकां आनी जेजू म्हणटा कश्ट तेल्यानो न्ही वजन वयतल्यानो म्हजे सरसी येया तुमचे कश्ट घेवन येया तुमचे रडणें घेवन येया तुमचें सूख घेवन येया तुमचें दूख घेवन येया म्हजे लागीं हांव तुमकां विशव दितलो विशव भवर्तान येवंक जाय भवर्तान सुम्या लागीं मागोवंक जाय भवर्तान ती प्रद्वारी स्त्री जेजू लागीं आयली तिका जिविताचें देणें मेळ्ळें रक्तस्रावाची स्त्री भवर्तान आयली तिची रक्ताची झर सुकली कुर्डे भरतें भवर्तान आयलो तुका दिश्ट मेळ्ळी शतेपतीचो भवर्तान तसो नौकर बरो जालो हय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो आमचो भवार्थ आमकां गूण करता आमचो भवार्थ आमकां भलायकी दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिणेंत आमी कश्ट आसा सगळ्यांक कश्ट आसात म्हाकाय आसात तुमकांय आसात कश्ट नासलेलो कोण आसा जेजूक कश्ट मेळ्ळे की आमकां उणें मेळटा की
तुमकां मेळटात कश्ट पूण भवर्तान सुमेसरशी आयल्यार त्या सगळ्या कश्टांची जैत उरूंक आमकां साध्य जाता देखून जिणेंत हांव कश्ट जातना सोम्याक केदाळे उलो मारूंक जाय सोम्या उलो मारूंक जाय सोम्याचो उडास काडूंक जाय कश्ट ताचे नियाळूंक जाय ताचो ताळो आयकूंक जाय आनी तवळ तो आमकां भलायकी दितलो मगळ भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया ह्या वखदां उडास काडा तुमच्या जिविताचे कश्ट दोळे धांपा एक घडी बोर दोळे धांपा तुमच्या हात अर्द्याचे दवरा तुमच्या जिविताची दूख सोम्याक समर्पिया तुमच्या जिविताचे कश्ट तो प्रमुखी रादो आज कितें नव्यान भेटयताय त्या नव्यानाक प्रमुखी रादो सोम्या मुखार समर्पी तू कितें मागोंक आयलाय कितें मागोंक आयल्याय तुज्या काळजाचे अत्रेक कितें तूं समर्पूंक आयलाय तुजें सुख दुख कितें आसा तें समर्पूंक तूं आयलाय सोम्याक समर्पी ह्या वखदां आनी सोमी तुका आशिर्वादांनी भरतलो बेसांवांनी भरतलो तुमी थंय बसूनच तशें रावा उदकाचो शिवर तुमचेर वखद पडटलो दिमी गलीजय म्हणना उदकाचो शिवर तुमचेर पडटलो सोम्याची गुण करची सगळें तुमच्या शिरांनी वळटली तुमच्या कुटुंबांत रास करतली तुमकां भलायकी दितली संतोष दितली म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जिणेंत हांव कश्ट जातना हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास काडटा सोम्याचो उगडास काडटा कश्टाचे हांव नियाळटा कश्टाचे हांव नियाळटा तसो ताळो आयकता ताळो तासो आयकता जिणेंत हांव कश्ट जातना जिणेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास काडटा सोम्याचो उगडास काडटा कश्टाचे हांव नियाळटा कश्टाचे हांव नियाळटा ताळो तासो आयकता ताळो तासो आयकता आनी तुमी कश्ट जातलो न्हू येया कश्टांत येयल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाच्या गोपान तुज्या कश्ट तेल्यानो येया कश्टांत येयल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाच्या गोपान म्हज्या मगड सोम्या ही कश्टांची जिणी नियाळतना दोळ्यांत आमच्या दुकां भरतात कंत जाता बेजाराय जाता सोम्या ही पिड्या शिड्या तुडेपटी येता आसतना ह्या पिड्या शिडे नियाळतना भिरांत उठता आकांत उठता सोम्या ह्या वखदां चंचल जायनासतना कंगल जायनासतना तुका उलो मारूं म्हाका शिकय तुज्या नांवान तुजी कृपा मागो म्हाका शिकय तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका गुण कर म्हूण मागोवंक शिकय म्हज्या जिविताचे सगळे संकश्ट कत बेसाराय तुजे मुखार उबारूंक म्हाका शिकय सोम्या ह्या संदर्भार तूं आपयताय कश्ट तेल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया वार्तां तुजे लागीं येवंक म्हजे कश्ट तुका समर्पूंक म्हजें वजन तुका दिवंक तुजी कृपा तुजे बेसांव भलायकी जोडूंक म्हाका शिकय सोम्या कश्टांत येयल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या देदो म्हणटा कश्टांत येयल्यानो येया वजन ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां
गजागुपम मुझ हालेलुया 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 शदला बला बलंदला हरा 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 हालेलुया 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 हरा 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 हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 शदल बल बलंदललया हर 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 येजो समय आहे सगळ्या भक्तीला तुझा आशीर्वाद घाल तुझी कोणकोणती देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वाळे तुझ्या पवित्र गत शिरंजळ कर तुझ्या नावात का बरे कर समय तुझ्या नावात का आशीर्वादी तुझी कोणकोणती सगळ्याला बाई कृपाला बाई समय आपपोट जेजो ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಟಚ್ 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 ವಿ ಹೀಲ್ देम लॉर्ड हालेलुया 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 जेजो समय सर वाईट सकतेतान खोट्या सकतेतान देव सराच्या नटण्यात माटपत्रात बिदिसपणात निवार तुझी कृपा दी सगळी बेसावदी समय तुका समय तुकाचा वराद नोकलाप हालेलुया 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 आपपोट जेजो गुण कर जेजो touch touch he healed them Lord hallelujah 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या मुझे तई है पवित्र आत्म्या मुझे कुडीन ते मुझे मोतीन ते मुझे काळसां ते मुझे रक्ताच्या कणाकणांत ते आडाच्या सणांत ये पवित्र आत्म्या मुझे घरांत ये मुझे घरच्या कुटुंबाच्या सणांत ये म्हणजे कामांत ये म्हणजे वावरांत ये म्हणजे सगळ्या कृषीचेर वावराचेर बेळ्याचेर सगळ्याचेर ये म्हणजे पैणाचेर ये म्हणजे सुखाचेर ये म्हणजे सुख दुखाचेर ये म्हणजे कस्तांत ये म्हणजे पिडेंत ये नुकसानांत ये सगळ्यांत ये पवित्र आत्म्या दोळे धांपा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई है मुझे तई है मुझे तई है ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई है मुझे तई है मुझे तई है मुझे तई मुझे काळजांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत मुझे रक्तांत ये मुझे रक्तांत मुझे हाडांत ये मुझे घरांत मुझे घरांत ये मुझे घरांत मुझे घरच्या सणांत ये मुझे रक्ताच्या करत्या संगत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे कष्टांत ये मुझे कष्टांत मुझे पीडेंत ये मुझे पीडेंत मुझे वळवळ्यांत ये ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलायकी देऊं के भलायकी देऊं के समाधान देऊं के संतोष देऊं के संतोष देऊं के देण्याने बरों के फळांनी नेटों के भलायकी देऊं के उजवाड देऊं के सत शिकों के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या समाधान देऊं के भलायकी देऊं के गुण करों के सुड़का देऊं के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तकलेचे तसे तद्दवरा तसे तद्दवरा घट्ट दवरा आणि निरंतर समयाची स्तुती करा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने भर तुझी गुणकर्ती देवी सगळ्यात या सगळ्या भाऊ बहिणीचे होत या सगळ्या भक्तिकांचे होत माध्यम मुखांत सर आराधना करतात त्यांनी तुझी कृपेची देणी होत पवित्र आत्म्या त्यांच्या मुखल्यावर तुझं वाढतं के पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्यावर होता संगती त्यांच्या पितर राहून संतोष समाधान तृप्ती बेसावा आशीर्वाद भलायकी सगळे भव कर सम्या त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय तुझी कुटुंब बर तुझ्या आशीर्वाद बर सम्या आपण पवित्र आत्म्या गुण कर पवित्र आत्म्या टच टच heal them Lord hallelujah 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 मंगळ बाबडीनो आता तुमचे सगळ्यांचेर पवित्र तेलाची मागणी आमी करता भक्तीन तुम्ही दोन लयन करनेवचे पवित्र तेलाच्या मागणेचो आशीर्वाद स्वीकार करचो
ह्या मुखांतर सोम्याची गूण करची सकत तुमच्या शिरांनी वळटली, बरी भलायकी तुमकां फोव जातली, भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावंक आपोवणें दिता आनी पवित्र तेलाची मागणी स्विकारूंक घेतना इल्ले लागीं या सड्ड पयस रावं नाकात, ह्या जगाच्या लागीं तुमी रावून ह्या पवित्र तेलाची मागणेचो अनुभव तुमी करूंक तुमकां आपोवणें दिता. पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. हे पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. गरजेंत आसले परचेक पावोंके, गरजेंत आसले परचेक पावोंके, अस्कत मोनाच्या सत्तेन बरोवके, अस्कत मोनाच्या सत्तेन बरोवके. गरजेंत आसले परचेक पावोंके, गरजेंत आसले परचेक पावोंके, अस्कत मोनाच्या सत्तेन बरोवके, अस्कत मोनाच्या सत्तेन बरोवके. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडून. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. कष्टांतल्याचे हृदयाक ताबोवके, कष्टांतल्याचे हृदयाक ताबोवके, नीतीन झुजच्या प्रेरण जावूनी, नीतीन झुजच्या प्रेरण जावूनी. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. मोगमय पसासो आबा बरुकी, मोगमय पसासो आबा बरुकी. दुबावी काळजा बाबार जावूनी, दुबावी काळजा बाबार जावूनी. मोगमय पसासो आबा बरुकी, मोगमय पसासो आबा बरुकी. दुबावी काळजा बाबार जावूनी, दुबावी काळजा बाबार जावूनी. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी. गरजेंत आसले परचेक पावोंके, गरजेंत आसले परचेक पावोंके, अस्कत मोनाच्या
पर्ची तसल्ली पर्ची पावोकी अस्कत मनाच्या सत्तेत बरोगी अस्कत मनाच्या सत्तेत बरोगी ही पवित्रात्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष जाणूनी हालेलुया हालेलुया दुबारिया हालेलुया 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 हर गांजे सगळ्यांचे दारांचे दोषाला मला मला तललया हरा येशू सुमिया हे सगळे भक्तीला तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुण कधी देवी सगळ्याच्या शिरा शिरा निवडे तुझ्या पवित्र तांदूळ तळ कर सुमिया आपण आणि गुण कर टच टच हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 हर गांदुका सुमिया जेजू हर गांदुका सुमिया जेजू नेठा दुबारिया नेठ सक्कडंग बरे हात दिले देवान हर गांदुका सुमिया जेजू हगळाप तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया सुमिया सोनमुगम कांदलो जरार सुमिया दोन जोरान तळी बिडिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावी गीत येते वडा सक्रामेंता तू या देवा या विचित्र सक्रामेदा घाल तुझ्या कष्टांचा उघडा स्वयंका सोडला तुझे सोडवणीचं बळ सदा समचे ते भोगी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याला मान करून दे नमका भोव कर अशी या संसारीचे वेतान दोन सैमा आम्ही घेऊन समकत आहोत देवाचे सैम तसेच संसाराचे सैम हत्म्याचे सैम आणि कुडीचे सैम हत्म्या सचिव आणि कुडी सचिव हे दोन्ही घेऊन समकताना हत्म्याच्या सैमा खातीर कुडीच्या आत्म्याच्या सैमा खातीर तशेंच आत्म्याच्या जिवा खातीर अदीक आमी वावरूंक आनी अमकांतर कुडीची भलायकी कुडीची सवस्काय जोड घेवंक आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
उभी रावया. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें आता नांव. वाऱ्यां तीन पटी वडल्यान सांगाता म्हणया. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां हालेलुया. 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 भोव अपूर्व मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यान करून सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर सुमयेचें बेसांव तुमी जोडून घेतल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. पुरवां ब्रेस्तारांत हांव फेस्ताचें नव्यानां सुरू जातात. हर एक नव्यानाक तुमकां स्वागत म्हणटा. कुंभरीच्या इतरा सामुहीक काजाराक बेसपाक फेस्ताच्या संभ्रमाक येवन तुमी वांटेली जाया आनी सुमयाची आशिर्वादां सांजुदा मुखांतर जोडून घेया म्हणून तुमकां विनंती करता. पुलनी पुलाची पकडी दिवन कुमोक करा, आदार दिया. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. देव बरें करूं. ताळयो भेटून देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या रासांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या रासांत पावता पर्या. सुमिया तुज्या रासांत पावता पर्या. सुमिया तुज्या रासांत पावता पर्या. मुगाळ पुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्यानी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकेंपण ताका पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन पुलनी पुलाची पकडी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.